राज्यात 18 आणि 19 जुनाक पावसाचो येलो अलर्ट. आत्तामेरेन उत्तर गोंयात 16 इंच जाल्यार दक्षिण गोंयात 17 इंच पावस. मजगती मोरच्या एका घराचेर झाड पडून बरेच लुकसाण जाला. पेडणे वाठारांत त्याचबरोबर गोंयभरात पाऊस कंटिन्यू लागल्या कारणान काही जाग्यार जे जुने आंब्याचे झाड असतात त्याचबरोबर हे जे झाडां असतात ते मुळांतल्यान पडपाचे प्रमाण जे आसा वाडत आसा. 2 दिसां पयलीं सुकळवाडा कोरगांव हांगा मेंडोसा फॅमिलीच्या 2 घरांचेर झाड पडून 1.5 लाखाचे 1,70,000चे लुकसाण जाल्ले. त्या उपरांत आयज मोरजी हांगा शांती शेटगांवकर हांच्या घराचेर झाड पडून 70,000चे लुकसाण जाल्ले आसात. सध्या लोकल पंचायत व्हिजीट केल्ले आसात आणि हांची मागणी आसा की सरकारान खंय तरी असे जे गरीब लोक आसात किंवा तेंचे कडेन जे डॅमेज जाल्लेले आसात हांकां खंय तरी सरकारान मदत करचे अशी मागणी करीत आसात. एकंदर जे कंटिन्यू पावस लागता आणि काही जे पोरणे जे झाड आसात ते कोलॅप्स जावपाचे प्रमाण जे आसा दिसान दीस पेडणे वाठारांत आमकां दिसपाक येता. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी.